예예 지수 위기 야부이 돌아 다론 디우자 문샤쿠라 나상 코딘 소리 나가 밭가거란 푸른 소산 월산자리 소바로살 암가사이와 솔본디 두소 막다우카 Deotorvegi Yabui Tora Taron Diuja Munchakura Nasam Kodin Sorinaka Vichitsumya kaklutuji asatuka holy potvi diuchakamka boksore gyunye amche rupne Deotorvegi Yabui Tora Taron Diuja Panchakura Nasam Kodin Sorinaka Ye Jesu Amcha Somya Suru Yamka Patkyang Donya Omrut Amcha Jivacha Ye Jesu Amcha ये जेसू आमच्या सुम्या देव तूं बेगीन या भूंय थोडा जेसू आमच्या सोडवणारा या क्रिस्ताण्याच्या काळान तुझी वाट पळोवन आमी आसा दिसाच्या दिसा आमची तयारी आमी करता हे सांजे दोनिया भोव पवित्र संस्कारान तुका भेटून तुझ्या दुसऱ्या येण्याक आमी आशेवन आशेता लालयेवन लालयता धांवन तुजेशी आयले हांव तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करूं या भोव पवित्र संस्कारान सुम्या तूं खरेपणी या पवित्र संस्कारान आजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सक्तीन सगले खालतिकायेन आमची मान भागावन दुनिया आमी तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता Jesus, we adore you. Lay our lives before
कुपां वेल्यान देऊन तो येता, आमकां सोडूंक तो येता. ताची वाट तयार करात, सगळीं फालकीं भरून काडात. सोमी येवचो जालो, हो पळय तो येता. सोमयाच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना आद्वेंताच्या तिसऱ्या सातोळ्यान आमी भितर सरल्यो. आद्वेंताचो तिसरो आयतार खेरीत भाशेन संतोसाचो आयतार, आनी संतोसाच्या आयताराक आमी गवळ्याची वात पेटयली. होच तो गवळी जो तुज्या दोळ्या मुखार तुका ह्या भोव पवित्र संस्कारान दिसती पडटा. सोत मानताय तूं? डू यू बिलीव? Here is your shepherd who brings joy. Here is your shepherd who brings salvation. हो पळय तुजो सोमी, ताका सगळी महिमा, ताका सगळें वंदन, ताका सगळी किर्ती फावो. ह्याच सोम्याची वाट पळोवन इल्लोसो वेळ भोव पवित्र संस्काराचेर आमची नदर दवरुया. आनी ही नदर ह्या आमच्या सोमयाचेर ह्या भोव पवित्र संस्कारान दवरता आसतना ह्याच आमच्या गवळ्याक पळोवया, ताका सांगुया आमचें काळीज, ताका दाखोवया आमचें मन, आमचें आख्खें जिवीत, आमची आख्या जिविताची परिस्थिती ह्या आमच्या गवळ्या मुखार दवरुया. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 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 पांचवो चोरो मेळटा थंय, सोमी म्हाका विसो दिता. प्रसन्नी तळ उदका थंय, सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना.
सोमी आमचो गवडी. ह्या गवड्याची वाट दाखोवंक जुआंव बातिस्तान आपल्या शिसांक पाठयले. कोण तो खरो ताका वळखूंक ह्या सोम्याचो ताणी अणभव घेवंक. सोमी करता त्यो मिलाग्री तांच्या दोळ्या मुखार ताणी पळोवंक. अणभवल्या उपरांत तांचो भावार्थ अदीक ताचेर रिगूंक, तांचो भावार्थ जिवो जावंक ह्या गवड्याशी जुआंव बातिस्तान आपल्या शिसांक पाठयले. येवचो आसा तो तूं वो आमी आनी कोणाची वाट पळोवची. कुड्ड्यांक नदर दिली, बेऱ्यांक आयकूंक कान दिले, मोन्यांक उलोवंक शक्ती दिली, पांगड्यांक चलोवंक ताकद दिली, मेलोल्यांक जिवीक गेली आनी गरिबांक बरी खबर परगटली. सोम्याक अणभवलो खरेंच येवचो आसा तो होच मेसियास, येवचो आसा तो होच मागलोलो. जुआंव बातिस्तान सांगलेली उतरां शिसांच्या मनांत आयलीं. ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो न्हय, कित्याक उदेंतीक उजवाडटे नोखेत्र तो, उजवाडटो सुर्या तो. आमकां दर एकल्याक सोडवण दितलो सोडवणदार आमचे मदें आयलो. सोमी आमचो गवडी तो. शेकड्या आदीं इजायस प्रवाद्यान सांगलेलें बाकीत परतून एकदां पूर्ण जालें. खुशालकायेन उंडा मारपाचे दीस आयले, कित्याक एक सोडवणदार देवान आमकां परतून एकदां फावो केलो. अशी म्हणून इस्रायल परजा खुशालकायेन मुरगटली. आमी सोडवणदाराच्या दुसऱ्या येण्याक रावता. सोमी आमचो गवडी. कांयच म्हाका आनी तुका उणेना. पांचवो चोरो मेळटा थंय तो आमकां विसव दिता. प्रसन्न नितोड उदका थंय आमकां तो पावयता. मोवाड हातांनी आपल्या तो आमचो परामोस करता. आमच्या जिवितांत तो रिगता. प्रश्न आमच्या आपल्याचेर घेता. आमकां तो सांडिना, न्हय म्हूण तो आमकां भायर आयना. कित्याक हो सोमी आमचो गवडी. आमच्याच बऱ्याक दिसपटी तो आमकां पावता. दुनिया तुज्या येण्याक आमी तयार जाता. हे दुसरे येणे तुजे आमकां कशे तरेन फावो जातले आमी नको, पूण तुज्या जल्माच्या दिसाक ही परब समोरुंक आमी सगळी खुशालकायेन तयार जाता. घडीक तूं आमच्या जिविताचो गवडी म्हूण आमी आमकांच फटयता. उतरांतल्यान आमी बडबडटा, पूण जिविताचे चालींतल्यान आमी जियेना. पांचवो चोरो मेळटा थंय आमकां विसव तो दिता सायबा, पूण तुजे सोची विसव घेवचे बदलेक संवसारी वस्तूंनी आमी विसव घेता. आमी अधिकाऱ्याशी वेता. आमकां फावो ती मोजरी मेळटली म्हूण आस आमी बाळगून दवरता. तुजेशी येवंक समाधान आमकां मेळटलें म्हूण आमी विसरता.
ह्या दिसांनी चड ओड चल्ल्या. म्हजे वाटेन तूं ये, आमचो पाटलाव कर, आमकां पाव, आमकां वो मत दी. अशें आमचें धोरण सगळेंच मन आमचें सगळेच वाटांनी ओडून वेता. कोणाक कितें सांगचें, कोणाक म्हण आमी पाटलाव करचो. तुजी वाट सरळ, तुजी वाट नितोड, तुजे वाटेर प्रश्न नात. तूं उलो मारताय पूण आमी तुजे उल्याक कान बेरे केल्या. कितलीं आमची भावा भयणां संकोश्टान आसलेलीं तुवें सांबाळलें. आमी सायबा कोश्टवतलीं आमकां तुवें बुजवण दिल्या. आमी दुकान आसलेल्या रोशनान सायबा आमी आसलेल्या. आमचेर सगळे संवसारांतलो भार पडला काय दिसतालो, तुवें सायबा समाधान केलां. विसरता आमी अस्कोत मनशां आमी पातकान पडटा. असोकतायेक लागून सायबा हांगा तुवें घुस्पता. गोंदागुडीक गोंडोड आमचे भितर जाता आनी हो गोडबोड जावन आमीच नकत. सगळ्या गोडबोडाक सांपळून आमी सायबा आमकांच नरकांत व्हरता. प्रसन्न नितोड उदकांतय तूं म्हाका आपोवन व्हरताय. नितोड जंय नितोड उदक आसा थंय म्हशेची बीत नितोड करूं. जंय सरळ रस्तो आसा थंय हांवें सरळ चलूंक तूं म्हाका व्हरताय. जंय सोत आसा थंय स्वताचो गोवाय जावंक तूं म्हाका आपयताय. दया आमची कर सुम्या, काकलूत आमची कर. आकांताच्या वेळार कृष्णाच्या वेळार आमचे भितर जेन्ना आमी उत्सांबोडा येता, बेसारमा येता, आमचे भितर सायबा शेडेमोडा येता, आमी प्रश्नाक सांपडटा तेन्ना तुजी बेपरवा केल्या. आमी भोगोस आमकां तुज्या आलाशिऱ्यान, तुज्या आसऱ्या खाल, तुजे घोटायेन आनी कुरपेन आमकां बोर सुम्या. O poleto येता पासायलोलो सोडवुंडा. O poleto येता पासायलोलो सोडवुंडा. दीर्घियात बेसुडात सोडवुंडार येवचो जालो. दीर्घियात बेसुडात सोडवुंडार येवचो जालो. तुमची कोंत काडटलो, तुमचो बारूबार तोलो. तुमची कोंत काडटलो, तुमचो बारूबार तोलो. O poleto येता पासायलोलो सोडवुंडा. O poleto येता पासायलोलो सोडवुंडा. John chapter 3 verse 16 is one of the most famous verse in the Bible. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
why is this verse so famous? I think that this verse tells us about the greatest and perfect gift we as Christians have received. And what is that gift? It is the gift of Jesus Christ. God sent His only Son to suffer and die for us. Jesus did not die only for a certain group of people, but for all of us sinners. He took our place on that cross. God decided that we were so important to Him that He was ready to lose His one and only Son to save our lives. The gift of Jesus is truly a wonderful gift. And in John chapter 3 verse 21 we read, "But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God." Jesus is the light of the world, and the gospel calls us to come to the light. So what we have done has been done in His eyes. We are called to live in the light by removing all the negative things in our lives. All the times we have chosen the darkness instead of the light of God. Dear Heavenly Father, we thank You for saving us and loving us through Jesus, Your Son. Thank You for giving us a life lived in grace through the blood of Christ. May we not forget Your love for us, so that we do our part of loving and serving others. May Your word continue to inspire us, and may this season of Advent fill our hearts with love and joy. Amen. O poeta Masai lolo surgunda O poeta Masai lolo surgunda Tazo di sudeta Kopauta zagrutrava Tazo di sudeta Kopauta zagrutrava Novo jugiuneta Somestan survun hatka Novo jugiuneta Somestan survun hatka O poeta Masai lolo surgunda O poeta Masai lolo surgunda O poeta Masai lolo surgunda rieta कित्याक येता तो गरज आसा काय आमकां ताची तुका ताची गरज आसा
तो येता, पूण तुका ताचे येणी बऱ्याक पडटली. तो येताच, पूण तुका ताच्या येण्याचो फायदो आसा. तो चुकोय नासतना येता. ताचे येणे तुका कित्याक जाय? ह्या वेळार तुज्या जिविताच्यो घडयो जेजूक दाखय. कित्या पासत तुका जेजू जाय? तुजें जिवीत ताका उगड. कित्या पासत तुका सोडवणदार जाय? ताका तुजें जिवीत दाखय. सोडवणदाराची आनी सोडवणेची तुका कित्याक गरज आसा? सोडवणदाराची गरज जे कोण गुलामपणान सांपडल्यात. सोडवणदाराची गरज जे कोण त्रासान आसात, कोश्टान आसात. सोडवणदाराची गरज जे कोण जुलूमशायेक सांपडल्यात. सोडवणदाराची गरज जांचो आयज दुसरी फायदो काडटा. तुज्या जिवितांत असलें कितें आसा? कित्याचो गुलाम तूं आयज? तूं कोणाचोय तरी गुलाम जालाय? तुका पातकान चिपून दवरला? तूं दुखवलाय? तूं कश्टवताय? कितें करचें तुका समजना? तूं घुसपा गुंदळाक सांपडलाय? ह्या संवसाराची वाट चलता आसतना तुजी वाट वांकडी जाल्या. ल्हान ल्हान पातकां, ल्हान ल्हान असोगतायो, पूण जिविताची वाट चुकून कुशीन कुशीन वचत आसा. तूं भियेलाय कोणाक तरी? Are you afraid? जेजूचे येणे तुज्या जिवितांत तुका कित्याक जाय? O pole toyeta basailo soduvonna. O pole toyeta basailo soduvonna. Tachi वाट नीट करा, ताचो मार्ग तयार करा. ताची वाट नीट करात, ताचो मार्ग तयार करात. ताका घेवंक भायर सरात, देवाचें तारण घेयात. ताका घेवंक भायर सरात, देवाचें तारण घेयात. O pole toyeta basailo soduvonna. O pole toyeta basailo soduvonna. O pole toyeta basailo soduvonna.
बासायलो सोडवो हो पळय तो येता पवित्र पुस्तक आमकां तो दाखयता पळोवंक या हो पळय आमचो सोडवंडार बासयल्लो सोडवंडार येता ताका पळोवंक या Messengers from John the Baptist. So John summoned 2 of his disciples and sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or are we to wait for another?" When the men had come to him, they said, "John the Baptist has sent us to you to ask, 'Are you the one who is to come, or are we to wait for another?'" Jesus had just then cured many people of diseases, plagues, and evil spirits, and had given sight to many who were blind. And he answered them, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have good news brought to them. And blessed is anyone who takes no offense at me." सुभागितो जाणे ही बरी खबर ही सोडवणीची तुमकां दाखोड केल्यात वस्तू जेजू एके भाशेन जुआ बातिस्ताची तोखणाय करता कित्याक जुआ बातिस्त जेजू मसियस म्हूण जाणा जाता. He knows that Christ is the Messiah. He is the one of whom I am not worthy to untie the sandals, says John the Baptist. खालती काय सर्वंडाराक ताचो मार्ग तयार करात. Prepare ye the way of the Lord. A voice in the wilderness shouts. अरण्यात एक तारो आड्डून लोकांक तयार करता. आनी खरी शिसांनी बावाड दवरचे खातीर that they may believe he sends 2 of his disciples. Go and see, ask him. विचारात रावचे आमी तोच तो wants to clear the doubts of the disciples. आनी जेन्ना ताचे शीस जोआन बातिस्ताचे शीस जेजू करता त्यो मिलाग्री पळयता तांचे मनान आनी दुबाव आसना. No longer doubts in their minds. They have seen what the Lord has done. He is the one. John the Baptist points out exactly to the same person. I am not the one, he is the one. हांव न्हय तो, तोच येवचो आसा तो सोडवंडार. आमचो देव. God the Father promised us and he sent his only Son to save us from damnation. आमची सोजा, आमकां मेळटली शिक्षा, आमकां मेळटलें सगळें वायट नपयत करूंक जेजूक त्याच देवान पाठयलो. जेजू मेलो, खुसार आपलो प्राण ताणें सोडलो आमच्या पातकां खातीर. किरकोळ पातकी मनशां खातीर आपूण सगळ्यांत मिसोड जालो पातोक मात सोडून. मनशाडाय ताका आसली
मनशाचो मोग ताका आसलो, आपलें बलिदान करूंक तो तयार आसलो, आमकां वायटांतली सोडूंक, सगल्यांक आमकां सोडवून दिवंक राजी तो जालो. आयजूय तेंच करूंक सोमी आमकां तयार आसा. आमचे पासत मरूंक, आमकां सगल्यांक सोडवून दिवंक ताच्या फाटलावदारांक. इवन टुडे इज रेडी टू डाय फॉर अस. He does it every day in order that we may be saved. We are not worthy, yet the Lord loves us infinitely. देव आमचो कितलो मोग करता, संपूर्ण मोग करता. एक एक घडयेक, एक एक खिणा खिणा, एक एक तास, एक एक वेळ, एक एक दिसवडो सगळें तो आमचे मापदंड म्हणटा पळय ते भाशेन सांबाळता. आमकां पातकान पडूंक तो दिना. आमचे अस्कोतायेन आमी पडटा. सोमी आमचो दर दिसाक आमकां सगल्यांक मेलोली कशी जियेता तेन्ना, कुड्डेपणान आमी जियेता तेन्ना, आमी सगलीं लोंच दिवन एकामेकाचे नाटकायेन जियेता तेन्ना, पातकान पडून बेसार मायेन आमी जियेता तेन्ना सोमी आमकां बरो करता. पावता तो आमकां उजवाड आमच्या जिवितान हाडटा, परतून आमकां पेकोणीचो हात लायता. सोम्या यो तूं आमच्या काळजांत, यो तूं आमच्या कुटुंबांत, यो तूं आमच्या गांवांत, यो तूं आमच्या समुदायांत. बिरार को सायबा तुजी राव तूं आमचे सांगता. स्टे विथ अस लॉर्ड. वी आर नॉट वर्दी येट वी वॉन्ट टू स्टे विथ अस लॉर्ड. आमकां फावोनूय आसतना सायमिया आमचेशी तूं राव. म्हणजे मावसाच्या वाटेर त्या मनशांनी म्हणले ते भाशेन ओळखून नासलो तरी पूण वळखलो तेन्ना आमचेशी राव. ही उतरां आमची करून आमी घेता. मागण्याच्या वेळार, ह्या वेळार, आमच्या समुदायाच्या वेळार, आमी जेवता त्या वेळार, आमी कुटुंबान जियेता त्या वेळार, आमी भासाभास करता त्या वेळार आमचेशी राव सोम्या. आमी झुजता तेन्ना, अस्कोत वादळ मोडाक सांपडटा तेन्ना, आमचेर गाराणें घालतात तेन्ना, वायटाक आमी सांपडटा तेन्ना आमचेशी राव सोम्या. स्टे विथ अस लॉर्ड. When we falter, when we are in sin, when we gossip, when we have bad thoughts, when we have evil desires, when we don't look at the good of others, when we go against our own will, stay with us, Lord. आमकां तुजे सोडवणेची गरज. कृपेन आमकां बर सोम्या. तुजी घोटाय आमकां दी सोम्या. जेजूची कृपा, जेजूचो आशिर्वाद, जेजूचो सांगात जो कोण विश्वास दवरूंक तयार आसा ताचे बरोबर आसा. आमी सत मानुया. सोडवंडराच्या आयण्याक आमी ओतरेकून रावता. भोव करून जेन्ना आमचे भोंवतणचें आख्खें वातावरण एके भाशेन घुसपा गुंदोळाक सांपडलां, आमी जाबाबाक रावता.
खंयचे वाटेन वचपाचें, कोणाक विचून काडपाचें, कोणाक पातयेवपाचें, जेजू बगोर दुसऱ्या कोणाकूय पातयेवंक जायना. ह्या पासत ह्या वेळार भावार्थान विस्वासान तुजे मागणें जेजू मुखार दवर. घोडे तुका भिरांत आसा, घोडे तुका कित्याकूच मिसळ जावंक बरें दिसना, घोडे तुका लॉस दिसता. माग ह्या वेळार जेजू लागीं. तो एकलोच तुजे पासत आसा आनी जांकां ताणें पाठयल्यात ते तुजे पासत. ह्या वेळार आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरया. ओगीच राव, तुजे मागणी जेजूक सांग. तो आयकता, तो पळयता, तो आशिर्वाद दिता. आमच्याच भावार्थान हो आशिर्वाद आमकां मेळटलो. आनी कोण दिता म्हूण न्हय, आनी कोणाच्या बागेवनपणाक लागून न्हय, पूण तुज्या बागेवनपणाक तूं घेता देखून हो आशिर्वाद जेजू तुका दिता. तयार जाव, माग, ताचे मुखार दवर. सगळी आमची मागणी आमच्या भावार्थान विस्वासान ताचेरूच नदर घालून आमी बापाक उबारुया. जरूय उतरांनी आमी ह्या वेळार उच्चारिना, आमचें काळीज मन ताका उक्तें आसा. आमचो भावार्थ ताका दिसती पडटा. ही कॅन सी आवर फेथ, ही कॅन हियर आवर प्रेयर्स विदाउट वी सेयिंग अ वर्ड. जस्ट बिलीव, trust in him. ह्याच मनान सोम्यान आमकां शिकयलां देवाक बाप म्हणूंक, ताचेर विस्वास दवरूंक. तेंच आमी ह्या वेळार करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. दिसाच्या तिनूय पारा प्रभू तुजी याद करता. वयर
सदांच मागीत आसा वैरी आदार तुजो ती म्हूण सदांच मागीत आसा दिसाच्या तिनूय पारा मोगान लासता मोनान चिंता पळयोंक तुका भोगूंक तुका प्रभू सदांच हांव आवडेता पळयोंक तुका भोगूंक तुका प्रभू सदांच हांव आवडेता मोजोत्म्यांक तुजे सोरची केन्ना जेजू तूं व्हरतलोय तुज्या गोपान म्हाका विंगून सासणांक बागीत दवरतलोय तुज्या गोपान म्हाका विंगून सासणांक बागीत दवरतलोय दिसाच्या तिनूय पारां प्रभू तुजी याद करता वैरी आदार तुजो ती म्हूण सदांच मागीत आसा वैरी आदार तुजो ती म्हूण सदांच मागीत आसा Arcaie begin morba veli utrunci Arcaie begin morba veli utrunci Calcatuli cadum camca उजवाडातू हाडू कामका आमची पातकां उतरून आलतोड सासणीक चिणीक दाखोवंक बोलतोड हारकाय बेगीन मोळबा वेली उतरूनची